येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेकायचे हेडलायन्स. म्हादय बचाव सभेक पालिकेन दिल्ली परवानगी घेतली फाटी, पूण आंदोलक म्हणटात सोमार दिसा विड्डी साखळेच्या मळार घेतलेच सभा. दुसरो ओपिनियन पोल मानून लोकांनी येवचे चोम्यांनी. सेव म्हादय सेव गोवाचो उलो. नाका फकत स्लोगन, म्हादय मेळटली काय ना ते सांगात. राष्ट्रीय युवा दिसा निमतान युवकांचो मुख्यमंत्र्याक प्रश्न. लक्षची गोंयभर नितळसाण मोहीम, शारा आनी दर्यादेगांचेर सादर केली रस्तो नाट्यां. आनी आतां हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. हॉर्मल दर्यादेगेर बेकायदेशीर प्रमाणात विदेशी पर्यटक आपल्यो वस्तू घेवन बसतात, जाका लागून थळाव्यांच्या पोटार हावळ येता. विदेशी पर्यटकांनी फकत पर्यटक म्हणून येवचे, असले बेकायदेशीर वेवसाय करचे न्हय, मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान म्हटलां. हर्मल दर्यादेग वाठारात सांज वेळार व्हडा प्रमाणात विदेशी पर्यटक व्यवसाय करतात. भोंवपाक म्हण आयिल्ले पर्यटक धंदे करपाक लागले जाल्यार थळाव्या लोकांनी कितें करचें ह्या प्रस्नाची दखल घेवन आमदार जीत आरोलकरान हर्मल दर्यादेगेवेल्या वाठाराक भेट दिली. विदेशी पर्यटकांनी भरिल्ल्या बाजारात पुलिसांचे हजेरेत कारवाय केली. थळावे लोक सामान घेवन बसल्यार पुलीस वा पर्यटक खाते रोखडेच तांचेर कारवाय करतात, पूण विदेशी पर्यटकांचेर कारवाय कित्याक जायना हो एक मोठो प्रश्न. Russia pancake. Yes. Russia. Russia. But we going in this mistake and trading in and you will see the cost of that shit. The first 7 years is very fragile for it's all is facing around, unconsciously facing. Denmark. Nobody knows what exactly the cause of it. For example, my friend. When I was in 9th, कोस्टल बेल्टाचो विचार आयज एक महिलेन आमच्या स्थानिक महिला हांगासर वेवसाय आपलो करता आनी पोट भरता, तिणी येवन कंप्लेंट केली की हांगा एंटायर बीच फॉरेनर्स बसतात आनी धंदो करतात, वेव्हार करतात. मुद्दाम इन्स्पेक्शनाक आयज हांगासर मुद्दाम पर्सनली एकटोच येयलो ना जाल्यार हांगा खरेंच दुखदायक हांगासर परिस्थिती आहा की हांगासर जे एंटायर जे बसल्यात ते सगळे फॉरेनर, कोण डच म्हणटात, कोण इंग्लंडचे म्हणटात, कोण रशियन म्हणटात आनी सगळे जाण बाकीचो व्यवसाय करता ते करता. पण वायट दिसता की हांगासर स्नॅक्स हे सँडविचीस बर्गर्स हे सगळे घेवन रेल्वेन बसतात आनी अनहायजेनिकली विकतात आनी तेका लागून इमिजिएटली आतां ऑफिसरांकूय सांगला एक्शन घेवची म्हणून. पण म्हाका दिसता हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन कंटिन्युअसली घेवची. आनी ऑनरेबल आमच्या टुरिझम मिनिस्टराक आतांच कळयला की हांगासर जाता तितल्या बेगीन हांगासर एक्शन घेवची आनी हे जाता हे इलिगल एक्टिविटीज जातात जे फॉरेनर्स हांगा आमी सदांच म्हणटात की फॉरेनर्स हे आनी आमचे गेस्ट म्हणून, पण म्हाका दिसता हांगा फॉरेनर्स धंदो करपाक येतात आनी धंदो ह्यो करतना आमच्या स्थानिकांचेर अन्याय जाता आनी स्थानिकाचो धंदो वयता. सो तेका लागून धन्यवाद म्हणटा आमच्या टुरिझम मिनिस्टर, त्यांनी बेगिनात त्यांनी एक्शनूय घेता म्हटलां आनी हांगाचे लोकल पुलीस आहा ते एक्शन घेवपाक इमिजिएटली भायर सरलेले. गोवा 365 खातीर हर्मलच्यान संदीप कामुलकार. उठात जागे जायात, मोग मेळयले बगर रावू नाकात, ही विवेकानंद घोषणा भारताच्या तरणाट्यांचो मंत्र जावं दी. प्रधानमंत्र्यान आव्हान केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन कर्नाटकांतल्या हुबळी शारांत 12 जानेवारी सावन सुरू जावपी राष्ट्रीय युवा महोत्सवाचे उक्तावण केले. हुबळींतल्या युथ फेस्टिवलाचे उक्तावण केल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन स्वामी विवेकानंदाचे विचार मांडले. साथियों, साल 2023 में राष्ट्रीय युवा दिवस का ये दिन बहुत विशेष है. एक और ये ऊर्जा महोत्सव और दूसरी ओर
आजादी का अमृत महोत्सव। उठो, जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको। एली एद्ददेली गुरु मटवा तनका निल्लदी। विवेकानंद जी का ये उद्घोष भारत के युवाओं का जीवन मंत्र है। आज अमृतकाल में हमें अपने कर्तव्यों पर जोर देते हुए अपने कर्तव्यों को समझते हुए देश को आगे बढ़ाना है। और इसमें भारत के युवाओं के सामने स्वामी विवेकानंद जी की बड़ी प्रेरणा है। मैं इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन करता हूं। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। येरादारी सिग्नलांचो गोंधळ जाग्यार पडून पडना। जग खंय पावलां, विज्ञान तंत्रज्ञान कितले सुदरलां तें पळयत जाल्यार गोंय सरकार कसली आनी कितल्या मोलाची यंत्रणा वापरता कळना। 8-10 दिसां आदीं घातिल्ली नवी सिग्नलांय हळडुळी जावन पिकपाक लागल्यात। घालुया मांडवी पुला वयल्या पर्वरे वटेन चलतल्या येरादारीच्या गोंधळाचेर एक नदर। मांडवी पुलाचे पर्वरे वाटेनचो हो वाठार। हांगाच्या जंक्शनार कितलेशेच रस्ते हायवेक येवन मेळटात। मांडवी पुलाचेर दीस रात येरादारी घोळत आसतात। बेती सावन पर्वरे वा पणजे वचपी रस्ते जंय क्रॉस करचो पडटा थंय आयज मेरेन सिग्नलच नासले आनी ट्राफिक पुलीसय येरादारी कंट्रोल करिनासले। हालींच थंय नवी करकरीत सिग्नल आयली पूण 8 दिसांतच बंद पडली। आयज सकाळी सिग्नलां बंद आसली, त्या वेळार ट्राफिक पुलीस नासले, उसराक गार्ड आयलो, त्या उपरांत ट्राफिक कॉन्स्टेबल, पूण दोगय एकाच क्रॉसार हात वयर करताले। फुडल्या जंक्शनार लोक मेळत तेन्ना गाडयो काडटाले। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। म्हादयच्या प्रस्नार मुख्यमंत्र्याक सपोर्ट करपाकच आमी साखळे सभा घेवपाचे आसले, पूण आडमेळी हाडपाक आरंभ जाला। मुख्यमंत्री कोणाक भियेलो? आमी सभा घेतलेच। ही सभा 16 तारखेक सांजे 4 वरांचेर साखळेत जातली। सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवान आव्हान स्वीकारला। म्हादयचे सभेक आदी परमिशन घेवन उपरांत न्हयकारपाचे कृतीचो सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवान खर निशेध केला। साखळेच ही सभा घेवन दाखयतात। गोंयकारांनी दुसरो ओपिनियन पोल अशें मानून ह्या झुजाचे साक्षीदार जावचे। सेव्ह म्हादयच्या जाळवणदारांनी आख्ख्या गोंयाक हजर रावपाचो उलो मारला। साखळे विर्डी आमोणा पुला फुडल्या मेकळ्या ग्राउंडार सोमारा 16 तारखेक सांजे 4 वरांक ही सभा जातली। आयकात सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवाचो एल्गार। म्हादय आंदोलन जातले सेव्ह गोवा सेव्ह म्हादय आणि वेन्यू सांगता तुमकां ओपन ग्राउंड जो आसा नेक्स्ट टू विर्डी आमोणा ब्रिज, लक्षात घेयात ओपन ग्राउंड जो आसा नेक्स्ट टू आमोणा विर्डी ब्रिज इन सांखळे हे एज्युकेशन जातले। त्या ग्राउंडार तुम्ही व्हड संख्येन सगळे लोक गोंयकार दॅट इज महासागर व्हडलो जन आंदोलनाचो महासागर जो ओपिनियन पोलाच्या वेळार कोंकणी एज्युकेशनाच्या वेळार सगळे हाच्या वेळार तो दाखयलो। सेम म्हादय खातीर आमच्या आवय खातीर आमकां उदक जाय, आमकां उदक पिवपा खातीर ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड्स एंड एनवायरमेंट सगळे हाचे खंय वाचोवपा खातीर परत एकदा सांगता ओपन ग्राउंड जो आसा नेक्स्ट टू आमोणा विर्डी ब्रिज इन सांखळे त्या दीस तुम्ही येयात 4 आनी आमचो म्हादयचो लढो
सक्षम करपा खातीर आमचो लढो 16 तारखेच्यान सुरवात जो जाता तो कंटिन्यू कितले वर्सां उरतलो आमकां खबर ना, पूण आमी कंटिन्यू करया आनी हो तुमचो तेंको आमकां सामको म्हत्वाचो आसा. कन्फ्यूज जायनाका, साखळेनच आंदोलन जाता. मुख्यमंत्री शिष्टमंडळ घेवन दिल्ली गेलो. तो म्हादयचें उदक वळोवपाचो DPR फाटीं घेवपाचें निवेदन भेटोवपाक, पूण ते परमिशन घेवन आयले ते पालिकेन सभेक दिल्ले परमिशन फाटीं घेवपाचें. आयकात हृदयनाथ शिरोडकाराक. एक डेलिगेशन दिल्लीन गेले अमित शाह हांकां मेळपाक आनी अमित शाह तेंच्यांनी निवेदन दिलें खंय की म्हादयचो उदक जें आसा तें तुमी वळोवपाचें जे DPR जे पास केला तो रिवोक करचो म्हणून. पण हांगा सगळें उलटेंच जालें. DPR काय रिवोक जालो ना. थंयच्यान ऑर्डर येयली की म्युन्सिपालिटीक की तुमी आमचें परमिशन रिवोक करा म्हणून. सो अशी गत जी आसा सरकाराची आसा. सगळ्यांनी 3 इडियट्स पिक्चर पळयलो आसतलो. त्या पिक्चरान डायलॉग आसा ऑल इज वेल ऑल इज वेल. प्रमोद सावंत तसोच म्हणटा भिवपाची गरज ना भिवपाची गरज ना. स्वताकूच सांगता तो भिवपाची गरज ना, कारण सगळ्यात मोठो भंय जाका आसा तो मनीस म्हणटा तो प्रमोद सावंत. भंयापोटी सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंटाच्या कॉलाक गोंयभरच्यान जो सपोर्ट मेळ्ळो आनी 16 तारखेच्या कार्यक्रमाक गर्दी जमतली अशें जेन्ना कळ्ळें त्या टायमार आमकां जे परमिशन सांखळी म्युन्सिपालिटीन दिल्लें, सांखळी म्युन्सिपालिटी ग्रावंडाचेर सभा घेवपाक, तें परमिशन काल प्रेशरान येवन भंयापोटी तें परमिशन रिवोक केलें. एका वटेन मुख्यमंत्री लेजिस्लेटर डेक सांगता की रायट टू स्पीच हे तेज्या सरकारान केन्नाच कर्टेल केलें ना. सगळ्यांक ओपन दवरलेलें तेंच्या उलोवपाक आनी कोणाचेच वाणी बंद करचो ना असो मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट लेजिस्लेटर डेक आशिल्लो. तेज्या एक्झॅक्ट ऑपोजीट हे सरकार आज वागता. गोंयचो आवाज ओपिनियन पोल डे दिसाक जो येवपाचो आसलो आनी तो आवाज खरें म्हटल्यार मुख्यमंत्र्याचे हात बळकट करपाचो आवाज आशिल्लो. कारण मुख्यमंत्री हतबल जेन्ना जाता केंद्रा कडेन तेन्ना ताका सपोर्ट जो जाय आसता तो गोंयकारां कडल्यान किंवा तेज्या जनते कडल्यान जाय आसता. आनी तो सपोर्ट म्हादय वाचोवपाक लागून गोंयकार जेन्ना ताका दिवपाक फुडें सरलेले आनी तेज्याच मतदारसंघान येवन तेजे हात बळकट करपाचो जेन्ना आमी प्रयत्न करताले तोच प्रयत्न त्या मनशान हाणून उडयलो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. सेव म्हादय सेव गोवाचे म्हादय बचाव सभेक सांखळी पालिकेन आदी परमिशन दिल्लें, उपरांत फाटीं घेतलें. तांचे सेव म्हादयवाल्यांकच न्हय गोंयकारांकय अजाप दिसलें. सांखळी बाजाराचे रजांव दिवन हें परमिशन ऐन वेळार फाटीं घेतलें. आयकात CEO आनी नगर अध्यक्षाचे रजांव. आमकां एप्लिकेशन येयलेलें फ्रॉम एन एप्लिकंट saying that he requires Sakri Municipal Ground for organizing opinion poll day celebration. So for this purpose आमी permission issue केलेली on 9th. Okay, it was a conditional permission which we had issued. तितून आमी कंडिशन घातले की डेप्युटी कलेक्टराचे परमिशन घेतलो और and traffic सेलाचो before commencement of the event. Also there was a condition stipulated in that NOC saying that if there is any objection then the conditional NOC would be revoked. पळय मंडे सांखळी बाजार जो जाता तुकाय खबर आसतलो. हांगा सांखळी ग्राउंड जो आहा आनी सांखळी मार्केट जो आहा इट्स adjoining, इट्स विदिन द पेरिफेरी ऑफ द म्युन्सिपल ग्राउंड. सो खूब कमोशन जाता. एक्चुअली ट्रॅफिक कंजेशन खूब जाता. चेअरपर्सनाकूय खबर आहा तो. ही इज बीन ऑल्सो प्लेइंग अ व्हेरी एक्टीव रोल टू रिड्यूस दॅट कमोशन एंड ट्रॅफिक कंजेशन. लोकांकूय खूब त्रास जाता. लोकां कडल्यान सुद्दां आमकां खूब कंप्लेनी येता की एंट्री एक्झिट पॉयंट्स जी आहा पळय हेजी मार्केटाक वचपाची आनी येवपाची ती क्लोज जाता, खऱ्यांनीच क्लोज जाता. आनी purely because of this reason, even the organizers who are organizing this event, they would be having a really tough time to manage the traffic and to get parking around the periphery of the municipal ground. So because of this very reason, we had revoked that conditional NOC which we had issued. If they are organizing the event on any other day, there is no problem whatsoever. Monday सोडून आनी खंयचो दीस जर येता, I think it's just a coincidence that opinion poll day and the Monday market दोन्ही एका दिसा जाल्लेले आहा.
But that's what I told my dealing hand also, that to tell the applicant whoever had applied for the ground permission that apart from Monday आणि खंयचो दीस जर ते दवरता हो program, we are fine with it. There is no opinion poll on 16th and this is a revoke order and तुम्ही पळयतले on this revoke order त्यांच्यानी चेअरपर्सनाक किंवा काउन्सिलाक मार्क करूंक ना. It is been done on his level without informing the council. म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आसा टू कबीर शिरगांवकर चीफ ऑफिसर साखळे दोन गजाली ताणें केल्यो. फर्स्ट थिंग इज दॅट he has made loss to the municipality, that is 10,000 rupees per day आम्ही जो चार्ज केलो तो लॉस केलो ताणें. दुसरें म्हाका आनी एक सांगपाचें की एंटायर साखळे मार्केट हेजेर आमी कंटिन्युअसली लास्ट 7 months काम करता टू गेट इट वेल स्टेबल्ड. आम्ही तुम्ही पळयलां आसतलें फाटल्या दिसांनी आमी एम्पल ऑफ पार्किंग अवेलेबल केला. आमी सगळे रोड्स ऑन द मंडे मार्केट डे दिसा ओपन दवरल्या लोकांक 4 व्हिलर न्ही एम्ब्युलन्स न्ही तर व्हडली फायर ब्रिगेड सुद्धा घेऊन फिरोवंक शकता असे रोड्स ओपन आहा. आनी जो ओपिनियन पोलाचें परमिशन काउन्सिलान दिल्लें तेजेर 100% काउन्सिल क्लियर आहा की देर इज नो हर्डन ऑन द मार्केट डे सुद्धा. कित्याक थंय आमी प्रायवेट एक प्रॉपर्टी आसा तेंच्या कडेन आमी तेंचे कितें तरी उलोवप जाल्लें तेंच्यांनी आमी म्हाजे कडेन वर्बल इन्फॉर्मेशन दिलें की दे हॅव पार्किंग फेसिलिटीज डन सेपरेटली बिसायड्स द ग्राउंड म्हणून. सो म्हाका दिसना देर इज एनी प्रॉब्लम विथ द काउन्सिलाक ह्या परमिशनाचेर कांयच प्रॉब्लम ना. तर हें परमिशन जें कितें रिवोक केलां तें कबीर शिरगांवकरान ऑन हीज लेवल केलां विथआउट इन्फॉर्मिंग द काउन्सिल. आमची म्हादय आमकां जाय हो फकत स्लोगन नाका. म्हादय आमकां मेळटली काय ना. राष्ट्रीय युवा दिसा घडोवन हाडलेले कार्यावळीक युवकांनी मुख्यमंत्र्याक प्रश्न विचारलो. म्हादय ही म्हाका आवय इतकीच प्रिय आसा. म्हादय खातीर 100% दिवपाची तयारी आसा. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हळें. कसलोच अन्याय जावचो ना हाची हमी मुख्यमंत्र्यान दिली. पळयात. म्हादय ही आमच्या खातीर पॉलिटिकल लढाई ना. म्हादय ही गोंयची अस्मिताय आसा. म्हादय ही म्हाका आई इतकीच प्रिय आसा. हांव परतूय सांगता हे सांगता आसतना आनी ते सांगता आसतना हांव खंयसरूच डगमगिना. कारण म्हादय खंयच्यान सुरवात जाता खंय पर्यंत एंड जाता हे म्हाका आतां न्ही तर हांव 1998 पासून म्हादयच्या आंदोलनात आसा. म्हादयचें आंदोलन आतां सुरू जावंक ना. म्हादयचें आंदोलन सुरू जालां 1998 आनी तेज्याय पयलीं गेली 30 वर्सां कर्नाटक सातत्यात ह्या विशयाचेर झगडत आसा. आनी सुरवात जाता आसतना त्या ती म्हाका पॉलिटिकली खंयसरूच उलोवपाचो ना. कोणी कितें केलें हेंय उलोवपाचो ना. पण आज मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चेर हांव आसा ही माझी जबाबदारी आसा. म्हणजे म्हादय आंदोलनातलो एक कार्यकर्तो म्हणून आणि आज गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून. कारण म्हादय ही माझ्या गावांतल्यान व्हांवता. माझ्या गावाच्या सायडीत दोशी वाटेंतल्यान म्हणजे माझ्या मतदारसंघातल्या सायडींतल्यान ह्या दोशी वाटेंतल्यान म्हादयचें उदक आमी लिफ्ट करता आणि तेच उदक आमी पिवपा खातीर वापरता. तर म्हादयचेर फाल्यां सकाळी पूर्णता म्हादय बंद जाली जाल्यार गोंयच्या सैमाचेर कितें परिणाम जातलो हाजी म्हाका चत्राय आसा. कारण हांव म्हणजे आमचे म्हादय अभयारण्य आसतलें किंवा सलीम अली बर्ड सेंच्युरी आसतली बोंडला सेंच्युरी आसतली किंवा ती महावीर अभयारण्य आसतलें किंवा नॅशनल पार्क आसतलो हाजेर कितें एकंदर परिणाम फुडल्या 25 वर्सांक जातलो हाजो अभ्यासूय हांवें केला. त्या खातीर म्हणजे मनांतल्यान काळजांतल्यान हांव लिगली टेक्निकली आनी पॉलिटिकली पुराय 100% म्हादय खातीर दिवपाची म्हजी तयारी आसा. आतांच न्ही ती पुराय म्हादय खातीर लढाई म्हजी चालूच उरतली. आनी हांव एक गजाल निश्चितच सांगता म्हणजे गोंयचेर म्हादयच्या अस्मिताय जपपा खातीर जें कितें करपाक जाय तें सातत्यात करतलो आनी हो अन्याय केन्ना जावचो ना हाजी हमी हांव भुरग्यां खातीर दिता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. पेस अँड लक्ष या दिल्लीच्या एनजीओन गोंयांत नितळसाण आणि पर्यावरणाचे जागृताय मोहीम सुरू केल्या. ते खातीर ते नुक्कड नाट्य अर्थातच रस्तो नाट्याचो आदार घेतात. आता मेरेन तांनी पणजे मडगाव बागा कांदोळी दर्यादेग वाठारांनी जागृताय घडोवन हाडल्या. ह्या वेळार कोयर एकठांय करपाचो वावरूय हो एनजीओ करता. पणजेचे कार्यावळीक पणजे महानगरपालिकेचो नारायण अंबे, ट्रॅफिक पुलीस हेड सावंत, प्रोजेक्ट मॅनेजर मोईन खान, कोऑर्डिनेटर प्रेम कुमार शर्मा आणि कलाकार हजर असले. पळयात पणजेचे कांय देखाव. आगे चल के हम निरंतर गोवा पणजी में काम करना चाहते हैं तो आपका सहयोग हमें चाहिए। आपको हमारी तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा।
और प्लास्टिक कलेक्शन पे हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि प्लास्टिक का बॉटल जो इधर फेंका है लीटरिंग ना हो सर, उस पर हम ज़्यादा ही ध्यान देंगे। तो उसका सहयोग, उसके लिए भी आपका सहयोग चाहिए। हम पब्लिक को भी अपील करता है कि जी, आप सर। सहयोग करें, जो कि इधर उधर बोतल मत फेंको, एक ही जगह रख के वो कलेक्शन के लिए भेज दो। ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365। युनायटेड अरब एमिरेट्सांत मार्चांत जावपी 3 मॅचीच्या वन डे माळेंतल्यान ऑस्ट्रेलिया फाटीं सरल्या। बायलां आनी चलयांचो शिक्षण आनी रोजगार संद हांचेर तालिबानाच्या अतिरिक्त निर्बंधांचो उल्लेख करून ऑस्ट्रेलियान माघार घेतल्या। पळयात। अफगाणिस्तान क्रिकेट मंडळ आणि त्यांच्या खेळगड्यांचेर टिका जाल्ल्या उपरांत ऑस्ट्रेलियाचे क्रिकेट मुखेल कार्यकारी निक हॉकली हांनी बायलांच्या हक्का खातीर अफगाणिस्तान आड वन डे माळयेंतल्यान भायर सरपाच्या आपल्या मंडळान घेतिल्ल्या निर्णयाचे समर्थन केले। स्पिनर रशीद खानान ऑस्ट्रेलियांतल्या बिग बॅश लीग सर्तींतल्या आपल्या फुडाराचो विचार करतलो अशें सांगले। ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365। काल सेगीत दुसरे दिसा राज्यात उणे तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जाले। सद्याक गोंयांत थंड ल्हार गळटा, ते फुडले सप्तकभर उरतले। आयचे हवामान थंड आनी सुकें उरतले। चडावत आनी उणे तापमान 32 ते 18 डिग्री सेल्सियस उरतले। अरबी दर्याच्या नॉर्थ ईस्ट आनी नॉर्थ वेस्ट वाठारांत अशांत हवामानाक आनी नेटाच्या वाराक लागून बोट दर्याक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता। मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो।